रायांच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप. एलिया कार्मेल दोंगरार सोडलो आनी आपली तकली दोंपरा मजगत पावता पर्यंत धरणीक भाग घालो. उपरांत ताणें आपल्या साकराक म्हळें, वयर वच आनी दर्याच्या कुशीक पळय. वयर सोडून ताणें पळयलें, कांयच दिसना म्हळें ताणें. 7 फावटी वचून पळय म्हळें एलियान. 7वे फावटी चाकर म्हणालो. आतां जाल्यार एक मोड दर्यांतले वयर सरता तें दिसता. मनशाच्या ताळा हाता तें आसा. एलियान ताका म्हळें, वच आनी आहाबाक अशें सांग, तुजें रथ जरूर बांद आनी पावसान तुका आडावचे आदीं सकला देंवून वच. तितल्यार वादळाच्या मोडांनी मोळाब सगळें काळें जालें आनी शिरांदरेचो पावस वतूंक लागलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. तुजेशी मोरयेदुलो बांकवारी सलच्या कामी तुझ्या पावलांनी. ओड आमकां तुजेशी मोरयेदुलो बांकवारी सलच्या कामी तुझ्या पावलांनी. सर्वेस्परा तुझ्या पोवे दोंगरार वस्ती करूं, कोणाक फावो जायत. जो कोण नितळचिणी जियेता, न्याय नितीन चलता, काळजांत तांसत उलयता, आपले जिबेन पेल्यासो निस्कुचार उलयना, असल्या फावो जाता. ओड आमकां तुजेशी मोरयेदुलो बांकवारी सलच्या कामी तुझ्या पावलांनी. जो कोण पेल्या कसलो अन्याय करिना, शेजाऱ्याचे नाव पाड करिना, जो कोण अणव्या मनशाक कांटाळता, देवबिरांतेच्या मानान लेखता. ओड आमकां तुजेशी मोरयेदुलो बांकवारी सलच्या कामी तुझ्या पावलांनी. ओड आमकां तुजेशी मोरयेदुलो बांकवारी सलच्या कामी तुझ्या पावलांनी. सान पावलून गालातकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. बाबा भयणीनो, नेमलेलो काळ भरती जातस देवान आपल्या पुताक धाडलो. एके स्त्रियेतावन तो जल्मलो आनी नियम शास्त्रा काल आसल्ल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां आपले धर्म दूत करचे खातीर नियम शास्त्रा काल तो जल्मलो. आमी भुरगीं म्हूण दाखोवचे खातीर देवान आपल्या पुताच्या आत्म्याक आमच्या अंतस्करणांनी पाठयला आनी तो आब्बा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो दिता. तर ह्या फुडां तूं गुलाम न्ही, बगार पूत. आनी पूत देखून देवाचे कुशेन दायजाचो वारसदारी तूं जालाय.
देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. Alleluia, सर्वेश्वराक जय जय. Alleluia, सर्वेश्वराक जय जय. सर्वेश्वराक जय जय, सर्वेश्वराक जय जय. Alleluia, सर्वेश्वराक जय जय. कोण मोजे उतर ऐकोन ते आपल्याची नेम पाळटा. तेंच उतारा पाळून शिकयता. तीच म्हजी आवय आनी बा. Alleluia, सर्वेश्वराक जय जय. Alleluia, सर्वेश्वराक जय जय. सर्वेश्वराक जय जय, सर्वेश्वराक जय जय. Alleluia, सर्वेश्वराक जय जय. सर्वस्व तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. जुवां परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. हेने जेजूची आवय, ताच्या आवयची बहीण क्लेफसाची पोतीन मोरी आनी मागदलाची मोरी ताच्या कुर्सा बगलेन उबी आसली. आपल्या आवयक आनी तिच्या बगलेन आसल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आपल्या आवय लागीं म्हळें, स्त्रिये पळय, ओ तुजो पूत. उपरांत शिसाक तो म्हणालो, ही तुजी आवय. ते घडये तावन त्या शिसान तिका आपणाची कर्ण घेतली. देवाचे उतर हे. वाखणी तुका क्रिस्ता. कार्मेल मायेतय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, कार्मेल मायेक मान करून तिची मजत मागोवन हे फेस्त आमी संभ्रमता. आनी ह्या फेस्ताक आमी नियाळचो विशय कश्ट आकांतांत मजत दिवची कार्मेल माय. कश्ट आकांतांत मजत दिवची कार्मेल माय. धैर्यादीक धैर्यान भरची आवय ती बोरवेशाची वाट दाखोवची, आपल्या भुरग्यांक रक्षण दिवची, भावार्थांत शेळिल्ल्यांक उर्बेन भरची, कश्टतल्यांक आदार दिवची माय ती. आनी तिका आमी मान करता, तिची मजत आमी मागता आनी तिच्या माता काल आमी जियोंक आशेता. 1845 इस्वेंत इंग्लंडाचे एक शिप, एक तारू किंग ऑफ दी ओशन हे इंग्लंडांतावन ऑस्ट्रेलियाक बेचे. द गार्मेंट ऑफ ग्रेस म्हणल्यार एका कर्तिलेंत हे गडीत बरोवन आसा. हे तारू किंग ऑफ दी ओशन साऊथ आफ्रिकाच्या केप ऑफ गुड होप थंयसर पावतना दर्यांत वादळाक सामटता. आनी दर्यांत वादळाक सामटतना त्या तारवाचेर आसल्या तारवड्याने तांचें धैर्य सांडलें, बोरवोसो सांडलो. कित्याक तारू फुडच्या मसर जालें आनी ताणें चिंतलें लारां तारवाच्या भितर मारतले आनी चिंतलें आमचें जिवीत सोंपलें. पूण त्या तारवार एकलो आयरिश तरणाटो आशिल्लो, जॉन मॅकक्लिफ. आनी ह्यो तरणाटो
तारवाच्या वयर वचून तारवाच्या फुडल्यान रावून म्हणजे तारवाच्या वयर थिंसर फुडल्यान रावून दर्याक फुड करून तो रावता. ताच्या गळ्यांत आसली बेंतीन तो काडटा. त्या बेंतीनेन दर्याक पळोवन दर्याचेर कुर्साची गुट काडटा आनी तो ती बेंतीन तो दर्याक उडयता. आनी उडयत आसतना एक व्हडलें ल्हार येता, परतून तारवाक मारता. आनी ते ल्हारांत ताणें उडयली ती बेंतीन पाटी येवन ताच्या पांया मुळाक पावता. दर्यो तक्षण शांत जाता. दर्यो तक्षण शांत जाता. त्या तारवाचेर एक प्रोटेस्टंट मोनियारी आशिल्लो, प्रोटेस्टंट पास्टर, आनी ताचें कुटाम थिंसर आसलें. तारू ऑस्ट्रेलिया सिडनीक पावतस ते प्रोटेस्टंट कुटाम सेंट मेरीज चॅपल साम मोरयेचें कोपेल म्हणटात, आतां तें कॅथेड्रल जावन आसा, थिंसर वेतात, कातोलीक पवी सभे भरती जाता. आनी मोरी कातोलीक पवी सभेक आवय आसा तशी आमकांय ती आवय म्हूण ती कुटाम मानून घेता. मोगाळ भाव भयणीनो, हांवें घडीत सांगलें द गार्मेंट ऑफ ग्रेस ह्या कर्तिलेंतलें बेंतीन अजापां करून अजापांची वस्त वा मॅजिकाची वस्त म्हणून सांगचे खातीर न्हय, भगार मोरी भावार्थ्यांक कश्ट आकांतांत कशें पावता ह्या विशयांत सांगचे खातीर आमी नियाळसो विशय कश्ट आकांतांत आसलेल्यांक मोरी आदाराक पावता हो विशय आनी आमचे बोवारी कितें घडोवन आसा, जो आकांत जें बें आसा हाका भोव आपुरबायेन ताळ पडटा. आमी सकड कार्मेल मायेचें फेस्त संभ्रमता, पूण आमच्या काळजा मनांनी एका रितीचो आकांत आसा, बें आसा न्हय गी, सकटान तें आसा. कितें घडटा कोण ना, कितें जाता कोण ना, सकटान तो असलो आकांत आसा. पूण मोरी आमची सांगता आसा, तिची मजत ती आमकां दिता, आमच्या आदाराक ती पावता. ह्या आमी समजून घेवचें जाल्यार कार्मेल माय, कार्मेल सायबीन हें नांवच मोरयेक कार्मेल दोंगरा तावन येता. कार्मेल दोंगराचेर म्हत्वाची आपलें म्हत्वाची जिवीत जिवन आसलें. आनी फाल्यां ह्या दोंगरार ते म्हत्वाची जिवीत जियेत आसतना त्या दोंगरार ते एकाच उद्देशान थंयसर आसले, देवाच्या साळावळींत आमी जियेसय. आनी देवाच्या साळावळींत ते जियेतले, पूण तांचें जिवीत तितलें सलिसायेचें नातलें. जायते कश्ट तांणी फूड करूंक आसले. एका सुवातेर दोंगराचें जिवीत तितलें सुलाभायचें न्ही, दुसऱ्यान थंयसर त्या जाग्याचेर कार्मेल दोंगराचेर जायतीं झुजां जाल्लीं चरित्रां आसा. आनी अशें ते आकांतांत जियेतना तांणी खंडी जावन मोरयेक तांची देख जावन घेतली. मोरयेचें जिवीत तांच्या जिवितांत देख जावन घेतली. देवाच्या साळावळींत त्या देवाचे कुशी कर्ण जिवोवचे खातीर, पूण तांकां संरक्षण जाय. थंयसर ते आसतना कोणाची भद्रती तांणी सोदची, तांणी सोदली भद्रती मोरयेची. तांणी तांचें जिवीत मोरयेच्या मांताकाल समर्पिलें आनी त्या मोरयेक तांची भयण म्हूण तांणी घेतलें. आनी ते म्हणाले, आमी तुजे भाव, तूं आमची व्हड भयण जावन तूं आमकां संरक्षण दी. आनी तांचें जिवीत तिका तिणें समर्पिलें आनी तिच्या मांडाक त्या दोंगरार तांणी खोपेल बांदलें. आनी तिनतावन कार्मेल सायबीन म्हणलें नांव मोरयेक फावो जालें. बाबा भयणी, त्या काळांतावन आजून पर्यंत कार्मेल माय कार्मेलीत वर्दीक सांबाळूनच येता. अस्क जावन येता आसतना वर्दो ती परत तिचें नेसण दिवन बळादीक करता. आजुनूय तिचो आदार कार्मेलीत वर्दीक आनी आम्हा सोमेस्तांक लाबूनच आसा. त्या दोंगरार त्या मोठ भाशेनी त्या कार्मेल मायेक भद्रती जावन घेतलें. आनी तीच मोरे आमकांय भावा भयणी कश्ट आकांतांत मजत दिता. भाव भयणीनो, हांवें तुळूच सांगलें, आमच्या बोवारे कश्ट आकांतांची मोडां उदेल्यात. कोरोना व्हायरसाद्वारे उपजल्ली पिडा आमकां जायत्यांक एका रितीचें भियांत जिवोवचें बरी करता. थोड्यांनी सांगलें, आयकलां आमी सगळो संवसारच स्तब्ध जाला, कंगाल जाला. पूण ह्या वेळाचेर आमी भावार्थी, आमी निराशेंत उरोवंक जायना. कित्याक आमचो भावार्थ सदांच आमकां धैर्यान भरता, उर्बेन भरता. आनी असल्या भावार्थान जियेले श्री जावन आसा मोरी.
जायत्यो संगती बेश्टायतना आकांत उपजोंक करतना भोंवती आसतना मोरी आमकां मजत दिता देखी दिता. ती आमकां मजत दिता देखी दिता. मजत कसली आमी समजून घेवचे जाल्यार पवित्र पुस्तकाच्या नदरेन मोरयेक आमी जेजूच्या पुनर्जिवनपणा उपरांत शिसा सांगाता सनेकला नासचें आमी पळयता वाचता. मोरी शिसा सांगाता पवित्र पेंतेकोस्त परबे वेळार तीसर आसली तांकां धैर्यान पडचे खातीर. पूण ताच्याके पयलें शिसांच्या जिवितांत मोरयेच्या जिवितांत आकांत येता आसतना शीस दुस्पटोवन वेतात. जेजूक धर्न जेजू कश्ट मरण सोंसतना शीस दुस्पटोवन वेतात. सगळें व्यर्थ म्हणून पयस वेतात. पूण थंयसर तें बे तो आकांत दुस्पटायतना मोरी खंयसर उबी आसा खुसामळी उबी आसा. धैर्यादीक स्त्री जावन तो थंयसर ती उबी आसा आनी थंयसर ती आसतना त्या कश्ट आकांत वेळार ती आमकां आपोवणी दिता. तिचेर दिश्ट घालच्या मात्र न्ही खंयसर तिणें दिश्ट कसयल्या ताचेर आमी दिश्ट घालचे खातीर खुर्सामळी ती रावोण मोरी जेजू थंय खंडीत जावन एक आवय आपल्या पुता कश्टांच्या पुता थंय दिश्ट घालूंक सोदता. तशेंच मोरी त्या पुता थंय दिश्ट घालना आसा. तशेंच आमकांय मोरी आपोवणी दिता ताचेर आमी दिश्ट घालून रावचे खातीर ह्या कश्ट आकांत वेळार कुर्सायल्ल्या जेजू थंय आमी लायलेली दिश्ट काडची नाका कित्याक थंय तावन आमकां सकत मेळटा. दुसऱ्यान जें कितें तिणें दूख अणभव केल्लें आमकां कळीत आसा त्या दुखांत ती धैर्यादीक आसली. त्या आकांतांत ती धैर्यादीक आसली. भावा भयणी तिमोथीक बरयल्या पत्रांत दुसऱ्या पत्रांत अध्याय 1 वाक्य 7 आमी वाचता देवान आमकां भियोंक करता तसलो आत्मो दिवंक ना. बगार आमकां धैर्यादीक आत्मो दिला. भियोंक करता तसलो आत्मो दिवंक ना. बगार आमकां धैर्यादीक आत्मो दिला. असल्या पवित्र आत्म्यान भरलेली मोरी धैर्यान ती रावोंक शकली. आज तीच मोरी आमकांय मजत दिता. त्याच धैर्यान आमी रावचे खातीर आज आमकां कितें सोलवयता. पिडे शिडेच्या की चड बे आनी आकांत न्हय गी. पिडे शिडेच्या की चड आमकां बे आनी आकांत सुमेतावन पयस वेच्या बरी करता. भावार्थांत दोंडलच्या बरी करता. आज मोरी धैर्यान उबे रावंक आमकां शिकयता. ती मजत दिता धैर्यादीक जावचे खातीर आनी त्या तें धैर्य आमकां लाभचे खातीर एका भुरग्याक केदळा चड धैर्य मेळटा. एक भुरगें बे आकांत दिसतना खंयसर धांवता आवयच्या पासल्यान धांवता न्ही गी. आवयच्या उस्क्यार वचून बसता. ह्या संवसारी पळयनार आसच्या आमकां बे आकांत सदांच उपजोवंक करची वायट सकत आसतले आनी ह्या वेळाचेर आमी खंयसर बेचें खंडीत सोम्या थंय ये जाय आनी सोम्या थंय येवंक वाट दाखोवची एक आवय सर्गींची आवय जेजून आमकां फावो केल्या. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलें कुर्सांत तावन त्या आवयक जेजून शिसाची आवय करून दिली. कोण ते शिस तिचं नांव बरोवंक ना. आमी सक्कट सोम्याची पाटलावदार आमकांय त्या सोम्यान ताच्या आवयक आमची आवय करून दिल्या. त्या सोम्यान त्या कश्टा वेळार तिका आमची करून दिल्या. तर त्या आवयच्या मांताकाल आमी आसतना बे आकांत आमकां दोसूंक शकचे ना. बाबा भयणीनो आमकां तिच्या भुरग्यांक ती आकांतान सांडिना. बगार भद्रती दिता ती मजत दिता. हांवें सांगलें दुसऱ्यान कार्मेल माय आमकां मजत दिता आनी देख दिता. कसली देख कश्ट आकांतान आमी नियाळ केलो मोरी माय आमकां कितें करता म्हणून तर देख कसली दिता. ह्या कश्ट आकांतान आमी पळयता आमच्या बोवारी आमचे बरी जायती जाणां कश्ट जातात न्हय गी. एकसूरपणांत आसात कित्याक तांची मोगाची मनशां तांचे लागीं येवंक जायना. सुमार 3-4 म्हयन्या तावन कोणायकी पयन करूंक चड पयन करूंक जायना. तांची मोगाची मनशां लागीं ना. वा काम नासतना गरजेंत आसलीं आसात. निराश्रीत जाल्लीं आसात. निर्वसीत जाल्लीं आसात. मोरये सगळें अणभव केल्लें. निर्वशीत जावन तिणें इजिप्ताक वच जाय पडलें. हो अणभव तिका आसा. निर्वासिता सांगाताय मोरी आसा. निराशीत जाल्ल्या सांगाता ती आसा. एकसूरपणांत आसल्या सांगाता ती आसा.
कोणूच ना म्हणून चिंता तांचे सांगत आहे मोरी आसा आमचे परिस्थितींत सांगत दिवच्याक आमचे सांगत आसा. पळया एक घडीत हांवें आयकल्लें एक कुटांब घरच्या बाल्कनीचेर सकाळीं लेट उठोन घरच्या जायते आसल्लीं ती घरच्या बाल्कनीचेर रावून रस्त्यार सोलणवेच्या मनशांक पळोवन म्हणटात खंय हांकां घरा बसूंक जायना गे ही कित्याक अशें पिडाशीड आसतना कित्याक मार्गार वेतात तशें नेशेन. एक कुटांब घरच्या बाल्कनीचेर रावून सकला रस्त्यान सोलणवेच्या लोकां पळय म्हणटात हांकां घरा बसूंक जायना गे कित्याक ही रस्त्यार सोलून वेतात कित्याक ही सोलून वेता. जर ती रस्त्यार वचनात जाल्यार तांकां दिसपडतो ग्रास फावो जायना न्ही गी दिसपडतो ग्रास फावो जायना. जर आसल्ल्यानी वांटून घेतलें जाल्यार कोणेंय बोव जाय म्हूण पडना कोणेंय बोव जाय म्हूण पडना. मोरी भाव भयणीनो ल्हाना भावना संगी वांटून घेवचें कशें म्हूण आमकां शिकयता. तांच्या आदाराक कशें पावचें म्हणून ती शिकयता. ती आमकां देख दिता ह्या कश्टाक आद वेळार मजत मात्र न्ही तिचें जिवीत देख जावन आसा. एलिझाबेथीक गरज आसा म्हूण ती समजली आनी ती जावन गेली. खाना शारांत लग्ना वेळार वायनुनो पडलो ती गरज समजून ती जावन पुता लागीं विनंती करता. आज आमच्या दारार जायतीं गरजेवंत येवन बडयना जावं पुरो कित्याक दारां बडयल्यार आमी उक्ते करून इल्लेशें पाटे करता आमचे दारां इन्फेक्ट जातात म्हणून. पूण गरजेवंत आमकां कळीत आसात. दोळे आसून आमी कुड्डे जाल्यार दोळे आसून कुड्डे जाल्यार आसून वांटून घेवंक आमचे हात मोठवे जाले जाल्यार आमी मोरयेक मानकन कितें फायदो. ती आमची सर्गींची आवय जावन मजत दिता देख दिता. तिची मजत मागतना देखी घेवया. कश्टां आकांतांत ती मजत दितना जिनी झुजांत देखी दिता. दोनी संगती सांगत वेतात आनी ते दळा आमी मोरयेकच्या माणाक नीज अर्थ येता. बाबा भयणी ही परब संभ्रमतना कश्टां आकांत वेळार कार्मेल माय आमचे सांगता आसा. तिची मजत आमी मागया आनी सांगतच तिची देख आमी घेवया. तिची बेंतिनेसच्या आमकां सुमेस्तांक तीच कार्मेल सायबीन कश्टां आकांतांतली निवारून दी तिच्या माताकाल सांबाळून दी म्हणून मागया. आमेन. उबी रावया. त्रिक देवातय आमचो बाबार्थ आमी उसारया. सतमंता देवा सर्वपदुरा बापा सर्गान विचार आनी जेजू क्रिस्ता ताचे क्रिस्ताक आमच्या सुम्या जो पवित्र करबेल सुबोलो अवकार मोरेता सोमलो पॉन्स ससले ताका गुस्सा सोडलो तो मेलो आनी ताणे केलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो सेसा मेल्ल्यामध्ये परतूनची मानसलो सर्गास सोडलो सर्वदेवाच्या उजव्याक बसला तीन तांचे निवेल्याची सगळेलो समंता पवित्र आत्म्या कतोलिक सभे वक्तांचो एकतार पांचांचे पक्षाने कुडीची मनपण सस्नेची आमेन. कार्मेल मायेच्या मजतीन आमची प्रार्थना त्रिएक देवातय आमी उबारया. सर्गीच्या बापा तुझ्या पुता जेजूचे मिसांव मुखार व्हरूंक नेमलेल्या पवित्र सभेच्या मुनियारी पापा फ्रांसीस सोर बिस्पांनी याजकांनी आनी धार्मीक भावा भयणींनी ह्या संकश्टाच्या परिस्थितींत भावार्थाची सतां उखल धन भावार्थी लोकांक बरी देख दिवंक तांकां तुज्या कुर्पे आशिर्वादाने बर म्हण मागता हांव. बाबा आमची मागणी आयक. सोर राजकीय फुडाऱ्यांनी आनी सरकारी हुद्द्यार आशिल्ल्या अधिकाऱ्यांनी सामान्य लोकांचे कश्ट दूख समजून जायपुरत्यो सवलत्यो दिवन तांच्या गरजांक पावोवंक बरें मन आनी उदार काळीज आसा कर म्हूण मागता हांव. बापा आमची मागणी आयक. दयाळा बापा मागता हांव आमी कार्मेल मायेचे आदर्श घेवन ध्यान आनी वरेसवाद्वारे आख्ख्या संवसारांत वावर कर नासच्या कार्मेलीत भावा भयणी पासून तांणी सदांच कार्मेल मायेचें बागेवंतपण निश्कळपण आनी उदारपण तांच्या जिणेंत आपणावन
ते हेरांक प्रसार करूंक जाय असली कृपा दे म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. मोगळा बापा, कार्मेलीत तिसऱ्या वड्डीच्या तशेंच कार्मेल कुटुंबाच्या सोर सांद्यांनी कार्मेल मायेचे आदर्श घेवन सेवेच्या आनी मोगाच्या जिणे मरिफात कार्मेल मायेचे भक्तीपण तांच्या कुटुंबान जियेवन हेरांकी प्रसार करूं तांकां तुज्या कृपेन बर म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. मोगळा बापा, मागता हांव आमी आमच्या गरजांनी सदां आदार दिवच्या सोर दानी आनी हितचिंतका तशेंच विविध रितींनी सेवा आनी कुमोग करच्या सर्वां पासत तांकां तुज्या दराळ आशिर्वादांनी बरोवन तांच्या उदार मनाक तांकां तूं 100 वांट्यांनी प्रतिफळ दिवन तांचे कुटुंबा जिवीत समाधानाचें आनी संतोशाचें कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. दयाळा बापा, कोरोना पिडे वरवीं कश्टा संकश्टांनी बुडोवन गेल्ल्या ह्या संवसाराची काकूळट कर म्हूण मागता हांव. ह्या पिडेन कश्ट तेल्यांक तूं सवकासाय दी आनी जाता तितले वेगी ही पिडा गूण करूंक गरज आसचें वखद सोदून काडूंक मनशांची मोत उजवाडाय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा, आमी तुजे थंय उबारली कालती मागणी दयेन तूं मानून घे. कार्मेल मायेच्या मजतीन आमकां सदांच तूं राख आनी सांबाळ म्हूण मागता हांव त्या तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. शेतांत तुझ्या फुल्यांत फुलां विविध रसना स्वादीक फळां आमी बापा तुजी भुरगीं बाळां कानीक घेवन आयल्या पांयांतळा घे बापा Shalom kelo, pritu mendilo, badal masyarakat Kristacha. Ge Bapa, ge Bundo, ge Bai, Shalom kelo, pritu mendilo. Badal masyarakat Kristacha. म्हज्या भाऊ भयणीनो, आमी भेटोवनचें बलिदान सर पुदवेदार देव बापाक मानतात असलें जावं दी म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतले महिमेक आमच्या पवित्र सभेच्या सर्वेस्पोर मानून घे. भोव पवित्र बापा, भाग्यवंत ओंकार मोरेचे ससायेचो उडास काडून भक्तीन यो काणिको आमी तुका भेटयता. तुजे सेवेंत आमचो मोग तिच्या मोगा सारको जावच्याक तुजे सोडवणेच्या कामांत आमकां चड लागशिल्ली आनी एकवटाय ही आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्पराते उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय
जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. कार्मेल माय भाग्यवंत ओंकार मरियेका समी मान करता. आपल्या काळजांत विश्वासीपणी तुझे उतार तिने जागयले. आपल्या करण्यांनी तिने तें पाळलें. धर्मदुतां संगी मागण्यांत ती थीर रावली आनी आमच्या सोडणीच्या कामान भागीदार जावन सगळ्या मनशा कुळाची आत्मीक आवयती जाली. तिच्या पुताच्या भावनाचेर तिका आसो. आवय सारक्या मोगाच्या जतनेसो. हुस्को केदीं सुणो सायना. पवित्र सभेचे संदेश जावन श्यामा सर्वांच्या बरोबरचो उपकार आनी बुजवणेची दिवटी जावन आमी तुझ्या महिमेच्या दोंगरा तेवशेन आमच्या यात्रेक पयणार समकतना ती आमकां प्रकाशायता. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबरां सांगाती तुझ्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. दरबारांचो सर्वेस्व तूं. सर्गांनी संवसार भरला तुझ्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येतात ताका जय जय. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. बापा करूस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखाणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदक दितावन अस्तमते पर्यान तुका एक निर्मोळ बेटवणी करच्याक एक काशा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा खालतेपणी आमी हे मागणे करता. तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत संवच्या तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरपता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी बोळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. तेच परी जेवा जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सुमेस्त मनशां पासोत तें वारुतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बवर्त सोगुठ परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता. तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगटा.
बापा आमचे सोडवणे पासो तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्टा मरणासो ताच्या आनंद बरीतपूर्ण जिवंतपणासो आणि सर्गार चडण्यासो आमी भक्तीपणी उडास करता आणि तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागा जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बर आनी जेजू सोबे एक कूड आनी एक कोत्मो आमी जावं निर्मे. तुका भेटयलेले सासणीक दान तूं आमकां कर आनी अशें देवाचे माये भोवभाग्यन आमकां मरियेच्या सांजुसे तिच्या पोतीच्या तुज्या भाग्यवन धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्तसाक्ष्यांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुका वेंचून काडलेच्या दायजांत आमकां वांटो मेळून तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी थारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापाच्या आनी पिटर पौल आमच्या गोवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या सुमेस्त गोवळी आनी मनेरां बरोबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कोणवाळ्या बापा संवसारांत शिंपडल्या तुज्या भुरग्यांक दये करून तुजें तें एकठांय आमच्या मेल्या भाव भयणीक आनी तुजे इश्टगतींत ह्या संवसाराक अंतरल्या सोमेस्तांक मैपसान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सस्नाक दोदोशी जातल्या म्हूण आमकां भरोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. जेजून शिकयले मागणे आमी सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुजी खुशी सदांच जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो राज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या मुशीता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वीस परास सर वायटांतले आमकां निवार. दय करून ह्या जिवितांत सबस्त काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बुरबुशानत रेतेल्यांक आमकां तुजे उदारका कोळतेन सरपातकांतली आनी वायटाच्या बांदपासांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय सोम्या पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी रासवट चलयताय ससनाच्या ससना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो. एकामेका शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे
पाप काढतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. भावा भयणी, हो जेजू देवाचे शेळे, ह्या सुम्या स्वीकार करून हांगासर आमी सर्व सुभागे सम्याक तुमचे भितरचे म्हाका पावना पूण तुज्या उपरांत म्हाका भलायकी मेळटली. काळजान म्हज्या सोम्या कृपेन तुज्या बरदन्या विंगेन म्हाका दर मोगान तुज्या बर सांबाळ म्हाका वर जीव नवो कर विंगेन म्हाका दर मोगान तुज्या बर सांबाळ म्हाका वर जीव नवो कर. सूर्य तूं सर्गीचो फांकय प्रकाश कुरपेसो निवार काळो पातकासो मोची मोर कुरपेसो वो सोम्या शिवोर कुरपेसो कर म्हाका दायजी सर्गीचो काळजान म्हज्या कुरपेन तुज्या बरदन्या विंगेन म्हाका दर मोगान तुज्या बर सांबाळ म्हाका वर जीव नवो कर विंगेन म्हाका दर मोगान तुज्या बर सांबाळ म्हाका वर जीव नवो कर. मोरो गवळी आमचो शेळ्यांक मोगान सरोंचो आदार आमकां दी तुजो दिसांगात मोगाचो दिसोम्या सांगात मोगाचो कर म्हाका करोशीस तुजो काळजान म्हज्या सोम्या कृपेन तुज्या बरदन्या विंगेन म्हाका दर मोगान तुज्या बर सांबाळ म्हाका वर जीव नवो कर विंगेन म्हाका
सांबाळ म्हाका बर जीव नवो कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, तुझ्या पुतान कुडी आनी रक्ता वरवीं आमकां पोषण, तुझ्या पुताच्या कुडी आनी रक्ता वरवीं आमकां पोषण लाभला. तुझ्या मोगाची सकत आमकां घट करूं आनी भाग्यवंत ओंकार मोरयेचे सेवेक समर्पीत जाल्ले आमी विश्वासपणी तिचे देखीचो चड आनी चड पाटलाव करूं ती आमकां आदार दिव. या आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे. बेंतिनेचेर सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आमी मागया. सर्गींच्या बापा, तुझ्या पुता जेजून तुजे आवयक आमची आवयक करून दिल्या. आमचे जिवीत तिका समर्पण आमी निश्चय बेंतीन तूं आशिर्वादीत कर. तशेंच हे बेंती नेस्तल्यांकी तुज्या आशिर्वादाने बर. तिच्या मजते काल आमी सदांच तुजी खुशी पाळोवन तुज्या पुता विधेय जावन जिवंक आमकां फोव कर मागता. जो जियेत आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. तकली बगावन देवाचो आशिर्वाद मागात. बापान आपल्या पुताची आवय जावन मोरयेक वेंचून काडली. तो तुमकांय तिची विश्वासी भुरगीं करू. आमेन. देवपूत मोरयेंत जल्मलो आनी तिका काल जालो. ताणें केल्ले परी तुमी तिचो मोग करच्यात. तुमकां तो करपा लाबो. आमेन. पवित्र आत्मो तिचेर फांकलो आनी शब्द सोवें तिका फळादीक केली. तुमकांय तो ताचे दैवीक सक्तेन बरो. आमेन. सोम्या जो कोण भक्तीपणान कार्मेल मायची नेसाण नेसला तो तिच्या शेगुणांनी पाटलाव करून दी आनी तिचो निरंतर सांगाक बगूंक पावोवन दी. या आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या मारिफा. आमेन. आनी सर पदवेदार देवासो, बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोबे सदां सो. आमेन. वचून या क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. मोगाळ भाव भयणीनो, हांगासर हाजीर आसच्या भक्ती काणो तशेंच हे मिसाचें बलिदान टीव्ही मुखान वेबसायट मुखांतर युट्यूबाचेर पळोवन आसच्या भाग्यवंच्या सर्व कार्मेल मायेच्या भक्ती काणो तुमकां कार्मेल मायेच्या फेस्ताचे उल्हास पाठयता, शुभाशय पाठयता. हॅपी फेस्ट. कार्मेल माय प्रतीक जावन ह्या आकांताच्या वेळार आमकां राखून व्हरून दी, भलायकी फोव करून दी. सगळ्या संवसाराक तिच्या पुता जेजू तावन भलायकीचें देणें मागून धाडून दी म्हणून आमी मागया. तशेंच ह्या वेळाचेर तुमचो सोमेस्तसो आमी उपकार भोवता. तुमी आमकां कार्मेलितांक सदांच आदार दितात मागण्याचो. तशेंच हेर रितींनी तुमकां आमी आभारी जावन आसा. सांगतच कार्मेल माये लागीं तुमचे खातीर आमी मागता, विनंती करता. आनी आमी तुमी जाणात ह्या वर्सा कार्मेल मायेचो ग्रोट्टो नवीकृत केला आनी थंयसर तो फुलांनी सोबयला. मानेस्त प्रवीण नेरी आनी स्टॅनी डिकुना तांचोय आमी उपकार भोवता. तशेंच ह्या मिसाक आदार दिल्ल्या लायव्ह प्रसार करूंक आदार दिल्ल्यांक तशेंच आमच्या गायन पंगडाकी आमी देव बरें करूं म्हणटा. कार्मेल माय कश्ट आकांतांत आमच्या आदाराक ती पावता. तिची मजत आमी मागया. ती आमकां सोमेस्ता. तिची बेंतिनेसच्या हर एकल्यांकी राखून दी, सांबाळून दी. संसार म्हणल्या सागोरान पैण करताना अनवारा वैरान वारा जीन बुडयताना दुबावाचो किडो काळजान निरा सोंपताना तू
तुका कोण आसा म्हूण दुस्मान हेडायताना सांग धैर्यान सांग म्हणून आसा एका वय निराधार्याक आदार दिवची तिची ती सवय दुस्मानाचे मातेचे लेख तर आपय दिता ती जेजूक आमकां दुसरें कितें जाय सांग धैर्यान सांग म्हणून आसा एका वय निराधार्याक आदार दिवची तिची ती सवय दुस्मानाचे मातेचे लेख तर आपय दिता ती जेजूक आमकां दुसरें कितें जाय मोगाळ पुत्रा सोवे आंकवार मरी आशीर्वाद आमकां भगवान कृष्णाचे करवेन निवर आमकां आमचे वा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाचे न्हू थंयसर बेंतीन कोणा जाय तुमी घेयात कार्मेल मायेचो नविकृत केल्लो गोट्टो बरें करून सोबयला तुमी एक ती भेट दिवन तिची ससाय मागोवन वेचे देव बरें करूं.